ट्रेनिंग सत्रात कर्मचाऱ्यांनी ट्रेनर ग्राउंडाचे रिपोर्ट करपाक अपेशी जावप्यांचेर खर कारवाय करतले। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शिटकावणी दिल्या। गोंयांत राष्ट्रीय पावंड्यार बरे खेळगडे तयार करपाक जाय, पूण ते करतलो जाल्यार सद्याच्या खेळा सुविधा सारक्यो नात, त्यो सुदरावपाची गरज आसा अशें गावडेन सांगलें। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन काल फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची पळोवणी केली। खात्याचे अभियंते, प्रशिक्षक आनी हेर कर्मचारी हजर आसले। गावडेन खेळा प्रकल्पाचे अवतिकायेचेर नदर मारली आनी थंयच्यो गैरसोयो आनी अडचणी जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलें। तशेंच खेळा सुविधांचे अवतिकायेचेर कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेतली। आज बरेचशे कोचीस एबसेंट आसात, ज्यांच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा ते एबसेंट आसात। आय डोंट नो, म्हाका तांकां हांव मेमो इश्यू करतलो आतां इमिडिएटली। जो मॅन पॉवर किंवा जो स्टाफ जाय, ग्राउंड स्टाफ जाय, त्या स्टाफाची आमी परत एकदम त्यांची मागणी जी आसा ती पुरो करतलो। आय विल फुलफिल एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ दीस ऑफिशियल्स, बट म्हाका ज्या वेळाचेर हांव सेकंड टायम जेन्ना हांगसर येतलो त्या वेळाचेर एक फ्लॉज आसपाक जायना। हांव स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दितलो, कारण नो कॉम्प्रोमाइज इन द स्पोर्ट्स आणि नो पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स। हे हांव सगळ्या बाकीचे म्हजे सगळे आमदार सुद्दां जे आसा, फाल्यां सकाळीं हांवें कोणाक ट्रान्सफर केलो, हें केलो, तें केलो, कोणी ट्रान्सफर बीन हाडोवपाक येवपाक ना। ही तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जो कोण बरें काम करतलो ताका बरे कडेन प्लेसमेंट आसतलो। जो कोण काम करना, आयदर ही हॅज टू टेक द VRS and he has to sit with the children or she has to sit with the at home. हो म्हजो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मेसेज जावन आसा। म्हाका हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्साक एक नवो साज चडोवपाचो आसा। तो फक्त बरो दिसपा खातीर न्ही, तर तातूंतल्यान मालगडे, तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावचे। गोंयचे स्टेटी लेवलाचेरूच न्ही, तर नॅशनल लेवलाचेर पावचे, इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावचे। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा, पूण ते इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा। आनी म्हणूनच हांवें आज म्हजे इंजिनियराक, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा दीपाबाब लोटलेकर, हेका हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्विमींग पूल जो आसा, तो स्विमींग पूल वर्किंग कंडिशनान आसा, चालू कंडिशन आसा। ताका फक्त आमकां बारीकशें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। मेन म्हळ्यार चेंजिंग रूम्स, बाकी सगळे टायल्स, फिल्ट्रेशन, पंप्स वर्न आउट जाल्ले आसात, त्या जे सगळे एस्टिमेट कर म्हणून सांगिल्ले आसात। आनी इमिडिएटली आय विल सी दॅट दीस कॉम्प्लेक्स येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या एंगलांतल्यान। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।